सगळीं उबी रावया. Paula, 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 waktu soluya, Dewa dosa kimun Jerusalem. Paula, 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 waktu soluya, Dewa dosa kimun Jerusalem. Jerusalem, Dewa mostiče, takrat sami tuj miru pospače. Jerusalem, Dewa mostiče, takrat sami tuj miru pospače. Paula, 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 maru waktu soluya, Dewa dosa kimun Jerusalem. Paula, 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 maru waktu soluya, Dewa dosa kimun Jerusalem. Sogartuni to powitramco Dir, ama sogriaco diralang shiro. Sogartuni to powitramco Dir, ama sogriaco diralang shiro. Paula, 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 maru waktu soluya, Dewa dosa kimun Jerusalem. Paula, 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 maru waktu soluya, Dewa dosa kimun Jerusalem. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. ऐस्करीत भशेन ह्या मिसांत वांटो घेत आसतना आमी काजाराचो दीस समरुंतान एफेक्स वास आनी अनिता वास, मारियानो फेर्नांडीस आनी फॅमिली, लॉरेन्स डायस आनी फॅमिली, आयज वाडदीस जय तेसेरा आनी रानिफा डिसूजा आनी एंटनी वास हांचो, तांचे पसत आनी जी कोण आपलो वाडदीस समरुंतात, लग्नाचो दीस मनयतात, तांचे पासत आमची मागणी उबारुया. तशेंच खेरीत भशेन आयज जांकां कोणाक बोन कॅन्सर जाला, ब्रेस्ट कॅन्सर, लांग कॅन्सर, किडनी कॅन्सर, स्टमक कॅन्सर, जिबेचो कॅन्सर, रोगताचो कॅन्सर, ओवरियन कॅन्सर, सर्विकल कॅन्सर, अशे सबार तरेचे कॅन्सराक सांपडलेले आनी आमच्या गांवांत जायते आसात. दादल्यो तश्यो बायलो, तर तांचे पासत मागया, तांकां देवाच्या हातान घालया आनी देवाचे अमोलीक रक्त उदेशी जेजूच्या तांकां पिकोवणी मेळो म्हण मागुया. तशेंच पर्यावरण सांबाळूंक जायते NGOs एक्टिविटीज वावुरतात, तांचो वावर आनी आमची जबाबदारी आमी फुडें व्हरूंक आमकां शिकय म्हण मागया. मोगाच्या भावार्थ्यानो, आयज नोवेनाचो 8वो दीस आनी आयच्या नोवेनाचो विशय हे पोरी गुटून हाडला. रुजाय साहेबीची कुटुंबीक जबाबदारी शिव वर्तमान पोरगोटूंक बोरवोसो दिता. आमच्या कुटुंबांनी आमी मागणें करूंक गरज. रोजाराचें मागणें एक कुटुंबीक मागणें आनी तें कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक मोगान रावूंक आदार दिता. तेर्साचें मागणें आमकां एकामेका सोबे मोग हानुस्क्यान बोलोली करता. पूण जेन्ना आमी तेर्साच्या मागण्याक फावो तो मोत दिनात तेन्ना कुटुंबान दुस्पट पडटा. आमी आमच्या जिवितान देवाच्या उतराक फावो तो मोत दिवूंक जाय आनी हें शिववर्तमान पोरगोट्टोली हात्यारां आमी जावंक फावो. रुजाय सायबीच्या बोरवशान भरून शिववर्तमान पोरगोट्टोले दिरादी गोवाय जावंक
कृपा ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. आनी ही कल्पना मनान धरून हे पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमी तयार जातना ओडकून घेवया की जबाबदारी जावचे सुवातेर आमी बेजबाबदारीची जाल्या जावं नेणारपणान जावं आमकां खबर नासतना वो आमची चूक जाल्या ह्या आनी हेर दुसऱ्या ल्हान व्हड चुकीचे देवा लागीं बोगसणे मागूंक तयार जावया. आनी कोणती बरीत काळजान देवाची काकळुती कुलो मारून म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायगंती सदांच सांकवाल मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Sumia kakutko, sumia kakutko, sumia kakutko. Krista kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko. Sumia kakutko, sumia kakutko, sumia kakutko. ह्या वेळार आमची मागणी आमची तेसावां देवाक आमी उबारुया. आमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक आमी देवाच्या हातांत घालुया. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुजीं भुरगीं आमच्या पातकाचे बोगसणे मागता. आमच्या कोन्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सोमयाच्या आवयचे विणवणेन आमकां सोडवण मेळूं. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सकरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवटकी चलयता ससनाच्या ससनाक. बागेवन पावलून गालेस्कारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचो. भाव भयणीनो, आदीं सुदैवाचें शास्त्र पाळटालो तेन्ना हांव कसो चलतालो, देवाचे पवित्र सोबेक कसो इस्पा भायर धुमाळो दितालो आनी तिचो नाश करूंक सोदतालो तें तुमी आयकून जाणोन. तशेंच म्हज्या पुर्वजांनी करून दिल्ल्यो चाली राखूंक सर्वना तितले उर्बेन हांव बोल्लोलो आनी सुदैव लोकां मदें म्हज्या बरोबरच्यांक हांव कुशीन काडटालो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतावन जाणें म्हाका विचून काडला आनी आपले कुरपे उदेशी म्हाका आपयला. ताका जाय जालें तेन्ना विदेशा मदें आपल्या पुताचें शुभ वर्तमान हांवें पुरगोडचे खातीर ताणेंच म्हजे भितर ताची ओळख म्हाका दिली. त्याच वेळार कोणाचीच बूद मागी नासतना म्हजे आदीं 2 दूत जालोल्यांक मेळूंक जेरुजाल्याक वचो नासतना अरेबियाक गेलो आनी परत दामास्काक आयलो. 3 वर्सां उपरांत पेद्रूक पळोवंक जेरुजाल्याक गेलो आनी ताची चडशी 15 दीस रावलो. सोमयाच्या भावा जाकोबाक काडून दुसरो कोणूच 2 दूत म्हाका मेळूंक ना. हें तुमकां बरयतना हांवें फोट मारूंक ना म्हूण देवा उचीर सांगता. मागीर सिरिया आनी सिलिसिया ह्या प्रांतांनी गेलो.
जुदेयांत आसलेल्या क्रिस्ताच्यो पवित्र सभा म्हाका तोंडान ओळखो नासल्यो. ताणें आयकलोलें तें इतलेंच. आदीं आमकां धुमाळो दितालो तो मनीस ज्या भावार्थाचो एका वेळार नाश करूंक पळयतालो तोच भावार्थ आतां पुरगोडटा आनी म्हजे खातीर ती देवाक वाकाणटाली. देवाचें उतोरें. आयकलोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडून दी. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडून दी. सर्वेस्परा तुवें म्हजो थाव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस जावन तुका थावी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कुरण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडून दी. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तूं घोडटाय. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सैम म्हणल्यार एक अजाप. सगलीं तुजी कर्तुबां अजापाचीं. ताचे खातीर तुका दिनवासता. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडून दी. म्हाका गुप्तीन आकारतालोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपान म्हजी कूड घोडटालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर ओळख आसली. म्हजे प्रकृतीचें कांयच तुका गुपीत नासलें. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडून दी. उद्गार. Sorbesporazo Isu, sorbesporazo Isu, sorbespora, sorbespora, sorbesporazo Isu. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगलीं सुभागी. Sorbesporazo Isu, sorbesporazo Isu, sorbespora, sorbespora, sorbesporazo Isu. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनीक मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलेली एक भयण आसली. ती सोमयाचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी बारी हारपीत जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी हात बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाडून सोम्यान म्हणलें, मार्ता मार्ता, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू व एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो कान घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, आमी रोजाराचे कोंत पळयलां. जायत्यांच्या घरांनी वो जायत्याच्या बोर्सांत वो गाडयेंत आसतलें. जायत्यांच्या घरांत आल्तारा खाला रोजाराचें कोंत लांबयतात. पळोवंक सादें कोंत तें. मुणे आसात, खंय खुरीस आसा, आनीक चेन आसा, वो दोरी आसा. पूण प्रितीच्या इश्टानो, आमचें कुटूंब
ह्या रोजाराच्या कोंताक आमी सोर करूं येता. जे भाशेन ह्या रोजाराच्या कोंताक एक एक म्हणू एकामेकाक गुंतलोलो आसा, तेच भाशेन आमचे कुटुंबाचे वांगडी गुंतलोले आसात. आनी हे गुंतलोले आसात त्या रोजाराच्या कोंताकच्या एक एका मुणयाक एक एक हेतू आसा. एक पयलो आसा तो म्हणो आमचे बापा म्हणूंक, त्या उपरांत नोमान मरे. तेच भाशेन आमच्या कुटुंबान एक एका मनशाक एक हेतू आसा. आनीक हो हेतू तांची जबाबदारी. आनीक हीच जबाबदारी वळखूंक आनी ती सांबाळूंक आनी बरे भाशेन ती पूर्ण करूंक आनी शार्ती पावूंक आयचो सेवाधर्म आनी कांयचो विशय आमकां उलो करता. आनी तो जावन आसा रुजाई सायबिणीची कुटुंबीक जबाबदारी शुभ वर्तमान परगटूंक बरवसो दिता. अशें आसतना आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नदर घालुया. बागेवन पावलू गालेस्कारांक बरोवन आपल्या जिविताची कथा सांगता. आनीक एके भाशेन एक सामरी वो एका उतरान आमी हें वाचप ताचो नियाळ करूंक जाय जाल्यार आमचो भावार्थ कुटुंबांत कशे भाशेन फुलता आनी कित्याक गरजेचो एका कुटुंबांत भावार्थ तें की आमकां दिसून येता. त्या वाचपांत तो सांगता कशे भाशेन ताचें जिवीत कसलें आसलें, कशे भाशेन तो दुमाडो दितालो. आनीक आयज जेन्ना ताका देवाचो अणभव मेळ्ळा जाल्यार तो आतां कितें करता. तो जो दुमाळो दितालो तोच आतां भावार्थ परगट्टा. द पर्सिक्युटर बिकम्स द पर्सिक्युटेड. आनीक हो भावार्थ ताचो घोट जावपाक आयच्या वाचपांत पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा कशे भाशेन तो दुसऱ्या भावार्थ्यांच्या भेटेक वेता. हाचेर आमकां दिसून येता भावार्थ सांगाताक एकामेका सोवें वाडटा. आमचो भावार्थ एकमुडो न्हय, इंडिविज्युअल न्हय. म्हजो भावार्थ हांव उच्चारतां, हांव स्वत मानता म्हूण सांगतां. हांव कोण्यांनी म्हज्या कोण्यांनी म्हजो भावार्थ परगट्टा. पूण आमचो भावार्थ सांगाता, आमचो भावार्थ तो. आनीक ताकाच लागून आमच्या भावार्थाचें मुळावें मागणें आमच्या बापा सांगाताक म्हजो भावार्थ हांव जियेतां आनीक बरे भाशेन जियेता तेन्ना हांव दुसऱ्या म्हज्या भावाक म्हजे भयणीक आदाराचो जाता. अशें आसतना मारयेच्या जिविताचेर नदर मारया. आंकवार मारया कुटुंबांत जल्मली, बागेवन चोकी आनी आनाच्या कुटुंबांत जल्मली. थंय ती भावार्थान वाडली आनी तोच भावार्थ तिणें दुबाविरेत जेजूक आपल्या पुताक दिलो. आनीक शुभ वर्तमान आनीक आमकां सांगता कशे भाशेन जेजू पिरायेन आनीक जाणवायेन वाडलो. खंय? कुटुंबांत वाडलो. आमच्या कुटुंबांत आमची शेमाय शेपाय आसात, आमची आवय बापाय आसात, हेर दुसरे वडील आसात, तितीन हेर दुसरीं आसात, आनीक आमची भुरगीं आसात. आमची शेमाय शेपाय आमची भावार्थान आमकां वाडूंक आदार दितात. तीं भावार्थान जियेतात आनीक तांचो भावार्थ तांच्या अणभवाचेर आसा. हो भावार्थ तीं आपल्या जिवितांत जियेल्यात. आपल्या बेसांवां वरवीं जावं ल्हान ल्हान काणये वरवीं हो भावार्थ तीं दितात. आनीक आमची आवय बापाय वडिलां तीं एक कुटुंबाचें वातावरण बांदून हाडटात, तीं आकारतात. मागणें केन्ना करूंक जाय, कशे भाशेन करूंक जाय. आयज आमगेर जेवणा आदीं जेवणा उपरांत मागणें करपाचें हें आमचे आवय बापाय आमकां भुरग्यांक शिकयतात. आनी भुरगीं हो भावार्थ जीं आपल्या शेमाय शेपाय कडल्यान तीं घेतात, पडयतात, आपल्या आवय बापाय कडसून तीं आयकतात, शिकतात, त्या भावार्थान तीं वाडटात. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नदर घालुया. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां
जेजू जेन्ना सोयरो कसो मार्ता आनी मारयेगेर गेलो तेन्ना कितें जालें? कोणें कितें केलें? कोण पांयाशी बसून आसली, कोण सेवा कोत्ताली. पूण चोत्राय दवरपाची गजाल म्हणल्यार जेजू मार्ताची सेवा नाकारिना. तो खंयच म्हणना की नाका, गरज ना रांदपाची वो दुसऱ्यो वस्तू करपाची, यो बस आयक. पूण तो मारयेचे वागणुकेक लागून ताची वागणुकेची तोखणाय कोता आनी तो मार्ताक सांगता, मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला. प्रितीच्या इश्टानो, आमच्या कुटुंबांत मार्ता आसा आनी मारियाय आसा. आमची शेमाय शेपाय जी मागण्यांत वेळ सारतात, जी आपलो जिविताचो अणभव दिवन बाबार्थान आमच्या कुटुंबाक वाडूंक आदार दितात, ती मारयेचो एक भाशेन रोल घेतात. ती आयकतात, देवा सशी बसून ताचें आयकतात. तेच बरोबर आमची आवय बापूय वावरांत वावर करून घर चलोवंक ती वावुरतात. ती मारयेचो हो रोल घेतात. आयज संवसार बिजी जाला. आयज आमची भावा भयणां सकाळीं भायर सरतात, तीं सांजे परत येतात, थकून येतात. जिवीत कठीण जालां. तरी आसतना मागण्यांक वेळ दिवंक गरजेचो. आनीक आमची भुरगीं आसात फामिलीन, तीं भुरगीं तांकां संदी आसा दोगांय कडच्यान शिकूंक, मारये कडच्यान आनी मार्ता कडच्यान. आमच्या शेमाय शेपाय कडच्यान, आमच्या आवय बापाय आनी वडिलां कडच्यान शिकूंक. आनीक अशें आसतना आयज आमच्या कुटुंबाचेर आमी नदर मारल्यार आमकां कितें दिसता? मागण्यांक वेळ आसा काय? मागण्यांत वेळ दिवंक आमकां वेळ आसा काय? आमकांच विचार करूंक गरजेचो, प्रश्न करूंक गरजेचो. आयज आमचीं भुरगीं भोगो बाबड्याचे सकाळीं ट्युशनाक वेतात, मागीर इस्कॉलाक वेतेलीं, मागीर दुसऱ्या ट्युशनाक वेतेलीं, मागीर सांजे ह्यो आनी त्यो क्लासीस. ह्यो वस्तू गरजेच्यो, पूण बाबार्थूय गरजेचो. सगळें शिकलें पूण बरो मनीस जावंक ना, बाबार्थाचो मनीस जावंक ना जाल्यार कसलो फायदो? प्रितीच्या इश्टानो, तेर्साचें मागणें, तेर्साचें कोंत होच बाबार्थ आमच्या काळजांनी गुंतून हाडटा. होच बाबार्थ आमच्या काळजांनी, हे बाबार्थाचें बी आमच्या काळजांनी रोयता. जेन्ना आमी तेर्साचे मागणें सांगातान कोत्ता तेन्ना न्हूच फकत आमी ती आमच्या बापा ती नोमान मारी पोत्तून पोत्तून म्हणटा, पूण आमी नियाड कोत्ता, त्या मिस्तेरांचेर नियाड कोत्ता. दोनीय गरजेचें. मार्थानूय केलें तें गरजेचें, मारयेनूय केलें तें गरजेचें. आमी आमचो बाबार्थ आमी स्वत मानता, तो आमच्या काळजान दवरता, तोच बाबार्थ कोण्यांनी दिसून येवंक जाय. आनी हो नियाड आमी कोत्ता तेन्ना, आमच्या ह्या मिस्तेरांचेर नियाड कोत्ता तेन्ना दर एक भाशेचे मिस्तेर आमच्या जिवितांत आमकां आदाराचे जातात. संतोसाचे मिस्तेर आमकां देवाचें उतर आमच्या जिवितांत मानून घेवंक आमकां आदाराचे जातात, जे भाशेन मारयेन मानून घेतले. दुखीचे मिस्तेर आमकां आदाराचे जातात. आमच्या जिवितांत दूख आसा तें वळखूंक आनी बाबार्थान पावल मारूंक, जे भाशेन जेजू तो खुरीस आपल्या खांदार घेवन त्या कश्टांक ताणें फुडो केलो. उजवाडाचे मिस्तेर आमकां आदाराचे जातात. हो बाबार्थ जो आमकां आमच्या आवय बापाय कडच्यान, आमच्या शेमाय शेपाय कडच्यान मेळ्ळा, तो बाबार्थ जिवूंक आनी तो परगटूंक, शुभ वर्तमान परगटूंक आमकां आदाराची जावंक तो आदाराचो जाता, आमकां देख जाता. आनी ऑर्काचे मिस्तेर आमकां सुचयतात आनी आमकां उगडास कोत्तात की होय, ह्या हो संवसार सोंपल्या उपरांत आमकां बरवसो आसा आनी हो बरवसो आमकां
फोटोय ना. प्रितीच्या इश्टानो, आयचो सेवा धर्म आमकां उगडास करता. तेर्साचे कोंत आमच्या हातान धरून, बरवसो आनी भावार्थ आमच्या काळजान धरून, आमच्या कोडण्यांनी देवाच्या उतराची परगटणी करूंक, आमच्या उतरांनी देवाच्या उतराची परगटणी करूंक. आनी हें म्हणटाना म्हाका एका फामिलीचें उदाहरण दिवंक म्हाका दिसता. हे फामिलीक हांव भेटूंक गेल्लो. ह्या फामिलीचो बापूय अंथरुणार पडलेलो आसलो. पूण त्या फामिलींत जेन्ना ती तेर्साची मागणी करताली तेन्ना दर दिसा तो कुटूंब आल्तारा मुखार एकठांय जातालो आनी आपल्या बापायक जो हांतरुणार आसलो ताका ती थंय हाडटाली आनीक तेर्साचें कोंत ताच्या हाताक गुंतलायताली. त्या बापायच्यान तेर्स करूंक जायना, त्या तेर्साचें कोंत लेगून ताच्यान हातीन दवरूंक जायना. तरी आसतना ती चुकोय नासतना करताली. पळोवंक पिशेपणशें दिसता. तेर्स करूंक जायना, ताका बेस्तो कित्याक त्रास, न्हिदूंक दी, विसव घेवंक दी. पूण ना, तें त्या कुटुंबाचो भावार्थ दाखोड करता. सादी वस्त त्या बापायक थंय हाडटात, ताच्या हातांत तेर्साचें कोंत गुंतलायतात आनी कोण ना कोण, जावं आवय जावं पूत ना दुसरो कोण फामिलीचो वांगडी थंय रावता ताच्या सांगाता. तेस करतना सांगाताक तेस करतात. तो कांय म्हणना, घोडे म्हणटा जायत, ताच्यान सांगूंक जायना, उलोवंक जायना. पूण प्रितीच्या इश्टानो, ही ल्हान भावार्थाची खुणा. आनी हीच ल्हान ल्हान वस्तू आमचो भावार्थ घोट करतात, आमचो भावार्थ जियोवपाक आमकां आदाराची जातात. अशें आसतना आयच्या ह्या विशयाचेर नियाळ करतना आमच्या जिविताक, आमच्या कुटुंबाक कितें देख घेवया. ह्या तेर्साच्या कोंता वरवीं आमकां शिकोवन घेवया. ह्या तेर्साच्या कोंताक एक खुरीस आसता आनी हो खुरीस सुरवातेकूच आसता. आमच्याय जिवितांत कोश्ट आसात, दूख आसात. आमच्याय जिवितांत आडकोडी आसात, प्रश्न आसात. जायतीं आवय बापूय कोश्टवतात आपलीं भुरगीं आपलें आयकना म्हूण. जायत्या कुटुंबांत जी मागणी उबारतात तांचो जबाब मेळो नासो दिसता, देवान सांडल्यात कशी दिसता. हो खुरीस कोश्टांची खुणा खरी, पूण ह्या खुर्सांत जेजून पुनर्जिवन जावन हो खुरीस जैताची खुणा केल्यात, बरवशाची खुणा केल्यात. हो बरवसो आमच्या जिवितांत घेवया. शेमाय शेपाय कशी, वडील कशी, हो बरवसो आमी जियेवया आनी आमच्या भुरग्यांक, आमच्या फामिलीन तें दिवया. त्या उपरांत ह्या तेर्साच्या कोंतांत आसात हे मुणे, हांव फादर बिट्स म्हणटात आमी. ह्या मुणयाचेर आमच्या बापा आमी म्हणटा. सुरवात करता आमी तेर्साच्या मागण्याचें आमचे बापा कडसून. तेच भाशेन आमच्या कुटुंबांत जी आवय बापूय आसात ती आमकां देख दिवंक सुरवात करूंक जाय. न्हय फकत सांगूंक जाय तेन्ना सांगलें आनी ओगे रावलें. ना, आमचें जिवीत जावंक जाय एक दोतोन आमच्या भुरग्यांक. चलता भोंवतना आमचीं भुरगीं आमकां पळोवंक शिकतात, म्हजो मामी कितें करता, म्हजो डॅडी कितें करता, केन्ना तीं रोजार करतात, कशे भाशेन तीं रोजार करतात, एकसुरी करतात वो सांगाता करतात. सगळे भुरगीं पळयतात आनी तेंच ही भुरगीं शिकतात. ते उपरांत आसात हे दुसरे मुणे, ते खुणायतात आमची सगळीं भुरगीं. आनीक जे भाशेन हे मुणे, त्या मुणयाचेर आमी पोत्तून पोत्तून तेच मागणें करतात. नोमान मरे बायगोंती मरे, नोमान मरे बायगोंती मरे. तेच भाशेन आमी आमच्या भुरग्यांक ही देख दिवंक जाय. पोत्तून पोत्तून, कितले फावटी पोत्तून पोत्तून दिवंक जाय. आनीक शेकी जे भाशेन हे मुणे ह्या तेर्साच्या कोंतांत गुंतलेले आसात, एके दोरयेच्या आदारान वो एके चेनीच्या आदारान
तेच भाशेन आमी एकामेकाच्या जिवितांत गुळ जावंक जाय, आमी एकामेकाच्या जिवितांत मिसळ जाल्ली आसूंक जाय. एक बापूय कसो, एक आवय कशी, एक शेमाय कशी, एक भुरगो कसो हांव ह्या फामिलीच्या जिवितांत गुळ जावंक जाय, मिसळ जावंक जाय. आयज घडये आमी म्हणत म्हाका कित्याक पडला, म्हजो पूत कितल्यांक येता, म्हजी धूव कितल्यांक येता, म्हजी धूव कितें करता, म्हाका कित्याक पडला. आमी सांगूंक जाय तें सांगलें, ती आयकना तांचें जिवीत. ना, तुजी जबाबदारी ती. तूं आवय कसो, तूं बापूय कसो, तूं शेमाय शेपाय कसो, तूं वडील कसो, तुजी जबाबदारी. ती जबाबदारी तुवें सांगपाची. ती आयकना, ती आयकतात. तुजी जबाबदारी सांगत रावपाची. आनीक हे भाशेन जे भाशेन ही दोरी सगल्यांक एकठांय करता, तेच भाशेन तुजो मोग, तुजो मोयपास, तुजो हुस्को एकामेका सवें सगल्यांक एकठांय करून दवरूंक जाय. आंकवार मारयेन आपल्या जिवितांत तें केलें. देवाची येवजण, देवाचें उतर आपल्या जिवितांत तिणें नियाळलें. बरोचबोर सेवा करून एलिझाबेथीक भेट करूंक गेले, तिची सेवा केली आनी कोण्यांनी हो बाबार्थ दाखोड केलो. आमच्या कुटुंबांत हे तेर्साच्या मागण्याचें म्हत्व आमी ओळखून घेवंक गरजेचें आनी ओळखून घेवन आमच्या उतरांनी, आमच्या कोण्यांनी तें दाखोवंक गरजेचें. तर हेंच करूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक बळ आनीक आदार देवा लागीं मागुया. अशें जावं. ह्या वेळार सगळीं आमी उबी रावया आनी भावार्थान कांय आमची मागणी, आमच्यो गरजो देवाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी बोग करून आमच्या यादीक भावांनी देवाचें उतर तांबो नासतना परगटूंक आनी आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्याक जबाबदारेन मागण्याक वेल करून देवाचे भोक्तीन वाडूंक आदाराचें जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी कुटुंबीक मुल्यां आड आसात त्या वायट चालींचेर निशेध मारूंक आनी सगळे कुटुंब सुखी करतले तसले निर्णय घेवंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमच्या नावेलच्या गोराब्यांनी जबाबदारेन दर दिसाक देवाचें उतर वाचून ताचेर नियाळ करून हीच तत्वां आनी मुल्यां जिवितांत चलोवन शुवर्तमानाची बोलीश परगटणारा जावंक जेजूचें काळीज आमकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आयज मिसाची मांडावळ करतल्या रावोरा, फिरकोश तरणाटी, फर्स्ट दांडो, कोलदें, मानिल हिरोज, फुसलाबाट, MFC आनी कालवाडो वाड्याच्या लोकांक तशेंच ह्या आयच्या नोवेनाक भार घेवन वावुरतल्या वॉलंटियर्स आनी मागण्या जोम्याच्या फामिलीचेर रुजाय सायबिणीची आदारान बरेपण फावो जावंक बरवाशान देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. कणवाड्या बापा, कांय आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान. आमची काळसां, आमची मनां
आमची स्वप्नां, आमचे आवडे, आमचे ओत्रेक सगळे तुका उक्ते आसात. तुका मानता जाल्यार आनी तुजे येवजणे प्रमाणे जाल्यार ती आमकां मेळो शिकोर. तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारीत आनी जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतलेल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव. तुका वोन दिता हांव, तुजी किट्टी परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाकणटा. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती करता. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो कटपर्गो तुया. सोम्या जेसू आमी ओडखता. आमी एकले पियेता. तितले मोटे तूं वैभवादिसो. आमी तुजे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या बागेवन बापाव, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापाव, सिम्याव आमच्या आदारे बिस्पाव आनी सगळ्या यादनिका वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. सर्वेस पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोदरून मेल्यान ते आमच्या सगळ्या भावा भयणांची काकूत कर. मेल्ल्यांचो उगडास करात तुजी गोरची. तांकां आनी तुजे इश्टगोतीन आयच्या दिसा मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पूड जोडीत मुखां मोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे मिसा भेटेक हाजीर आसात तांची. ह्या दिसांनी नवेनाचे वांटो घेतात तांची. तुजे लागीं खतखत्यान मागतात तांची. कॅन्सराचे पिडेक सांपडलेल्यांची, तांची सेवा चाकरी करतेल्यांची, हे पिडेन रिसर्च करतेल्यांची. सायबा तूं दया कर, तूं काकूत कर. तुका खतखत्यान उलो मारता तांची मागणी आयक. जायत्यांक आमच्या गांवांत तुजी पेकोवणी फावो कर. भाव भयणी मदें दुस्मानकाय पयस कर. इश्टागत शांती जोडून दी. अंकवार मरे रुजाय सायबणी देवाचे माये सांगाती बागेवन धरून दिता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान बापा आमकां तूं एक दीस वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक हे व्हडले बाग आमकां फाव कर. जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणारान आमकां बापाक उलो मारूंक शिकयला. म्हजो बाप न्हय पूण आमचो बाप. होच कुटुंबीक गूण सांगातान घेवपाचो, सांगातान मागणी करपाचो गूण आमच्या कुटुंबांत, आमच्या
जिवितांत मिसळ करूंक जेजून शिकयल्ले मागण्यांतल्यान देवा बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तारणेंत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशानोत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सुटय, उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजी पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. होच तो जेजू जो तुका आनी म्हाका आमची कुटुंबीक जबाबदारी वळखूंक आपयता, आमंत्रण दिता आनीक घोटायेन बसता. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यांत आनी फावो ती तयारी करून आयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. Nistadowo udo, nistadam rosoro, shiuda Jesu Chidu, kache chive rogo, baba dache.
भावार्थाचे डोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बघू आमकां जागोय जेजू भावार्थाचे डोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बघू आमकां जागोय जेजू. प्रार्थया. कोणवाड्या बापा भगवंती अंकवार मारीक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच अंकवार मारीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सडवडणाराची भोगतीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसया. भोवडीनो आमी खेरीत भशेन आयज 8वो दीस नोवेनांचो पाळ्ळा. देवाची काकूत देवाची कृपा आमकां मेळत आसा. आमचे परवांच्या दिसा फेस्ता दिसा बुधवारा दिसा मिसा येपरी 5, 6, 15, 7:30 8:45 10 वाजता आनी 12 वाजता इंग्लिशींतल्यान. आयज इगोर साफ करूंक आमी आनी बायलो वाठार 10:30 वरांचेर मेळटले. हांव कोणाक खुशी आसा आनी कोणा लागीं घडटा आनी जाता जाल्यार आपली हातयारां डास्टर बिस्टर घेवन तुमी येवचें म्हूण मागता. बांदावळ तुमी बरे भशेन सांबाळल्या आनी ह्याय उरलेल्या 2 दिसांनी बरे भशेन सांबाळची. रातवाड्यांतल्यान 4 व्हिलर्स भितर काडच्यो त्या ग्रावंडार इस्कॉलाच्या आनी मागीर त्यो मॅरिसना कडल्यान भायर काडचे. हांव जाणा मातशें आडकोड जाल्या आनी मातशें आडकोड जाता कित्याक थंयसरूय बी आमी माटोवय घातला. मातशें कम्युनिकेशन तें बरें जालें ना म्हणटच आतां तें ताकाय बी माटवाक अशे भशेन जायते फावटी बॅलन्सींग करचें पडटा. म्हणटच तुमी सगलीं हे बाबतीन सजमताले हांव रावतां. खेरीत भशेन खुमसार कोणें करूंक ना जाल्यार ताणें करचें म्हूण हांव मागतां. उबी रावया. कॅन्टीन आसा कॅन्टिनाकूय तुमचो आदार दिवचो. आयज फादर मेलकमान आमचे सगळे मिसाची बॅट भेटयल्या. आमचेच गांवचो तो बेणावले इगोर्जेन खेरीत भशेन तो वावर करता. देवान ताका भुरगोच पाद्री देवान ताका जाय त्या देण्यांनी भरूं आनी देवाच्या वावरांत सगळी उमेद ताका फावो जावं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनीक सर पदवीदार देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावराचेर तुमच्या शिकपाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमच्या कुटुंबीक जबाबदारेक पाडो दिवंक आनीक जैतिवंत जावंक तुमकां धाडटा. रुजाई सायबिणीक मागणी. ए भोव पवित्र अंकवारी भोव पवित्रित्वेन तुका सुरवातेक तान जेजूची आवय जावंक विचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटा. म्हज्या मागण्याच्या कतकत्यान हांव खरेंच ही कुशालकाय आनी हो संतोश सोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर. नांतोर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. तुजी गरज देवा मुखार दवर. आमचेय पवित्र सभेच्योय गरजो देवा मुखार दवरुया.
तूं कितें मागताय सायबिणी उदेशीं तें तुका मेळ्ळें म्हूण समज. भुरगें बाळना देवा कडेन जाय तें मागतात तांचेय पासत माग ह्या सर्वीस ना. दुयेंसाक सांपडल्यान जाय तांकां कोणें पयशांनी फोटो येयल्यात. मोबायला मदें किजिलां शांती आसूंक मागात. ए देवाचे माये ए मोशे नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नमना सांगाती मानून घे. नमान कुरपेन बोललेले ए मोशे नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओत्रेकतां. ए संस्थेल्यांचे बुजवणदारे देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्याच संतोशान हांव आनी मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या अनदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागतां. ज्या खतखत्यान तुज्या काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें म्हजी कालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळोवन दी. आमेन. बराबर नमान बरे कृपेन बरे सर्वस्व जेताय आसा. उस्तरामध्ये तूं सुदो आनी सुदोरचो आपूण जेसू. भागिवंती बरे देवाचे माये आवा पाप्या खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भावार्थना तुय पापाट वाटा विश्वास ना तुय विश्वास पेटा. शेले काळीज मोगान सोडटा तुका लागून कोतरूप माई. नेनार मोनशा चालवा